हर्डोना सांत सेबेस्टिनाचे फेस्त व्हडा दबाज्यान जाले। मिसा उपरांत सांताचे प्रोसेशन काढले। क्रिस्तांव भावांनी एकमेकांक फेस्ताची परबी भेटयली। हर्डोनच्यान आर्डीक गोवा खातीर जोसेफ फर्नांडीस। आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाशीक परब समोरुमतांव। पवित्र आत्मो तिसरो जण आनी पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार पवित्र आत्म्याच्यो आमकां जायत्यो खुणा मेळटात। कशे भाशेन पवित्र आत्मो देंवलो, जावं पारव्याच्या रुपान, जावं उज्याच्यो जिबो कश्यो, आनी आयज मेळटा श्वास ब्रेथ, हातूंतल्यान पवित्र आत्मो मेळटा। आनी पवित्र आत्मो केन्ना मेळ्ळो काय? आमच्या चालत्या जिवितांत नदर मारल्यार बावतिस्मा दिसाक आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा आनी उपरांत क्रिस्मान तो आमकां बुरतेन मेळटा। पवित्र पुस्तकान पास्काचे परबे दिसाक ऑन द डे ऑफ इस्टर जेजू शिसांक पवित्र आत्मो दिता आनी उपरांत 50 दिसाक आयच्या दिसाक जे आमी परब समोरुमतांव तेन्ना शिसाचेर पवित्र आत्मो धाडटा। आनी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा हो मेळटा तेन्ना आमकां कितें जाता काय? जायत्यो आमकां करपा मेळटात। पयलीं म्हणल्यार वी आर युनायटेड टू द चर्च एंड क्रायस्ट। आमी जेजूक एकवटाव, आमी इगोज मातेक एकवटाव। दुसरें म्हणल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटात आनी फळां मेळटात। वी गेट द गिफ्ट्स एंड द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट। ताचे वरवीं आमी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक। आनी तिसरें म्हणल्यार वी गेट द स्ट्रेंथ टू बी विटनसीस ऑफ क्रायस्ट। आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मेळटा जेजूचे गोवाय जावंक। आमी आमकांच विचार करुया, पवित्र आत्म्याची देणी आसात, फळां आसात, आमचे भितर तालेंत आसात, कितले पावटी जेजूच्या वावराक आमी वापरल्या काय? वा आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिला काय? भाग्यन साबस्त्यांव जेजू खातीर एक मार्तीर मेलो, एक तरणाटो तो भावार्था आड झुजलो। की भाशेन जे मनीस भावार्था आड काम करता ताका झुजलो। आयज आमी ताची सगल्यांनी देख घेवंक फावो। जेजूक अनुभवलो, भावार्थ अनुभवलो आनी तोच भावार्थ जिवितान परगट केलो। मोगाळ बाबडीनो, पवित्र आत्मा हांव म्हणटालो गोठाय दिनार, आमकां गोठाय दिता, बळ दिता। कितें भाशेन आमकां मेळ्ळलो आसा पवित्र आत्मो, ताचे आसणे आमी भोगुया, पवित्र आत्म्याचे देणे मागुया। सांत साबस्तेवान पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूक आपल्या जिवितान परगट केलो। एक तरणाटो तो मार्तीर कसो मेलो, रगत वारयलें। आमकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा। आमी क्रिस्तांव म्हूण आमी शाती फुलयता, पूण क्रिस्तांव म्हूण क्रिस्तांव जिवीत जियेना जाल्यार कसलोच फायदो ना। जेजूक आमच्या जिवितान परगट करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागुया।